नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गांधीनगरात व्हायब्रंट गुजरात संवसारीक संमेलनाचे उक्तावण केले। ह्या परिशदेत 34 देशांचे प्रतिनिधी आणि 16 भागीदारी संघटना वांटेकार जाल्यात। खेरीज भारतातल्या नामनेच्या उद्योगपतींनी ह्या संमेलनात वांटो घेतला। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की हालींच भारतान स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय केल्ली आसात। फुडली 25 वर्सां हो भारता खातीर अमृतकाल आसा। भारत आणि UAE हांच्या मदीं खूबश्यो कबलाती जाल्यात आणि हाचो फायदो औद्योगिक मळार भारताक जातलो अशें तांणी सांगले। भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। वन वर्ल्ड वन फ्युचर वन फॅमिली ह्या तत्वाचेर वावर करप संवसाराच्या समृद्धी खातीर सतत यत्न करीत आसात। भारत संवसाराक स्थिरताय दिवपाक शकता हे हेर देशाक पटिल्ले आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले। वन फ्यूचर का सिद्धांत विश्व कल्याण की अनिवार्य आवश्यकता है। आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। राज्य सरकारान दिव्यांगा खातीर उपकरणां फुकट दिवपाचें थारायलां। ही उपकरणां गोंय वैजकी महाविद्यालयात आशिल्ल्या दिव्यांग केंद्रांतल्यान दितले। हाचे खातीर दिव्यांगांनी गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत आणि जिल्लो हॉस्पिटलांची प्रमाणपत्रां सादर करची पडटलीं। तशेंच राज्य सरकारान दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांत अतिदक्षता विभाग स्थापन करपाचें थारायलां आणि ते खातीर दोतोराची आणि परिचारिकांची भरती करपाचें थारायलां अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। ते आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले। फायनल रिहॅब सेंटर मातृशाळेच्या सेंटरात बांबोळे आसा, थंयसर गोंयांतले पयले फायनल रिहॅब सेंटरांनी सुरवात केले आणि दुसरे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र जे म्हणजे एलेंको कंपनीच्या बरोबर आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीची सुरवात केली। गोंयकारांक हाच्या फुडें कसलोच इक्विपमेंट जो दिव्यांग भाव भयणीक लागता, परमनंट लागता किंवा टेम्पररी लागता, तो विकत घेवपाची गरज ना। गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या केंद्रात डॉक्टराची सर्टिफिकेट घेवपाची आणि त्या सेंटरात वचपाचें, आयदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान किंवा गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान त्यांनी सर्टिफिकेट घेवपाची आपल्या हाची गरज आसा। आज इनॉग्रेशन केल्या उपरांत सेरेब्रल पाल्सी अशे भुरगे जे आसतात, म्हणजे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, त्या भुरग्यांक जवळपास 6 जाणांक चॅर्स दिल्यो आमी आणि त्याच बरोबर रिहॅब सेंटरात जवळपास 8 ते 10 जाणांक पांय दिवपाचें काम आज सकाळी केलें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सांताक्रूज हांगासर स्पायनल कॉर्ड पुनर्वसन केंद्राचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार थंयचे आमदार रुडोल्फ फर्नांडीस हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की मनशाक विकलांगता केन्नाय येवपाक शकता, ते खातीर अशा पुनर्वसन केंद्राची चड गरज आसा। डिसेबिलिटी केन्ना जावप हे कोणीच ठरवना, केन्नाय जावपाक शकता। एनी एक्सिडेंटल इंजरी कॅन हॅपन द डिसेबिलिटी, बट तेका परत एकदां म्हणजे आमी सगळ्यांनी तेका मदत करप, आमी सगळ्यांनी तेका सपोर्ट करप आणि कोणाक जावंक शकता हे बी कोणाच्यान सांगून नजो। बट त्यो फॅसिलिटीज एखाद्या राज्यात अवेलेबल आसप ही गरजेची गजाल आसा। इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवलाचे वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे कार्यक्रम सुरू आसात
म्हणजे एके वाटेंतल्यान आमी म्हणटा कॉम्पिटिशन सुरू आसा, एके वाटेंतल्यान एक्झिबिशन सुरू आसा, एके वाटेंतल्यान अशा पद्दतीचे रिहॅब सेंटर सुरवात करता, दुसरे वाटेंतल्यान एक्सपर्ट म्हणजे ट्रेन करता कोच आनी हांकां, एके वाटेंतल्यान डिजाबिलिटीचेर डिस्कशन्स जाता, ताजेर फुडल्यो आमी पॉलिसी डिसिजन ठरपा खातीर म्हणजे वी सपोज टू बी गिव्ह टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, टू द स्टेट गव्हर्मेंट जी पॉलिसी डिसिजन नॅशनल लेवलाचेर जावपाक जाय तेजे वर्कशॉप, तेजे सेमिनार आज गोंयांत जाता. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज मडगांवां रवींद्र भवनात बुलबुल आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, आदले आमदार दामू नायक, मडगांव रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक आनी मडगांवचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की भुरग्यांच्या ज्ञानात भर घालपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन जालां आनी हो महोत्सव दर वर्सा मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयोजीत करतले अशेंय तांणी मुखार सांगलें. या फिल्मांतल्यान सुद्दां तुमकां सगळ्या जाणांक खूब मोठ्या प्रमाणात इनोव्हेटिव्ह टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरिंग हे शिकपाक मेळटले आणि ती क्रिएटिविटी आणि क्युरेटिव्ह हे सगळ्यांनी शिकपाची गरज आसा. प्रत्येक फिल्म आमकां नवीन शिकयता. फिल्म इज नॉट ओनली द एंटरटेनमेंट बट फिल्माच्या माध्यमांतल्यान हांव म्हणटा फिल्म इज अ करियर, बट फक्त फिल्म हे करियर न्ही, फिल्मांतल्यान आनी कितलेशेच शिकोन नवीन करियर आमकां सगळ्या जाणांक करपाक मेळटा, ते शिकपाची गरज आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 खातीर परबी भेटयल्या आनी हाच्या खातीर आमी प्रधानमंत्र्यांचे उपकारी आसात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ट्वीट केल्ल्या संदेशात म्हळां. हो सगळ्या गोंयच्या लोकांचो भोवमान आसा. आमचें सरकार एकवटीतपणान विकसीत भारत 2047 सपन पुराय करपा खातीर वावरता अशें तांणी मुखार बरयलां. पर्पल फेस्टाच्या अंतर्गत मिरामारच्या क्लब टेनिस द गास्पर्डियस हांगासर दृष्टीहीन तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय टेनिस सर्त आयोजीत केल्या. ह्या सर्तींत 19 खेळगडे वांटेकार जाल्यात. हातूंत 9 खेळगडे पुराय दृष्टीहीन आसात जाल्यार उरिल्ल्या 10 जाणांक मातशें दिसता. महाराष्ट्र, केरळा, तेलंगणा आनी कर्नाटक राज्यांतल्यान खेळगडे घडिल्ले आसात. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार आपले मनोगत उक्तायलें. Amazing to see how lawn tennis can be played, and it has been played by the blind people, and it is interesting to see how do they judge the movement of ball and how do they hit. Does it really worth of course it is really worth seeing this game, and International Purple Festival provides a platform for the sportsmen, for the education, for the social cause, for their economic activities, for their talent exhibitions, for assistive technology exhibitions, for all the innovative technologies. International Purple Festival is everything you have what the person with disability requires to empower them life in social, economic, sports and education. आणि निमाळ कडेन क्रिकेट. ऑस्ट्रेलियाच्या बायल क्रिकेट पंगडान भारताच्या बायल पंगडाचेर बायलां पंगडा आडची 3 मॅचीची T20 माळ 2-1 अशा प्रकारान जिखली. निमण्या खेळांत कुरबावलो हारले उपरांत पयली फलंदाजी करतना भारतान निर्धारीत 20 षटकांत 6 गडे वगडावन 147 धांवड्यो केल्ल्यो. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान एलिसा हिली आनी बेन मुनी हांच्यांनी अनुक्रमी 55 आनी 52 धांवड्यो काडिल्ल्यान ही मोख तांणी 3 गडे वगडावन जिखली. ऑस्ट्रेलियाच्या पंगडान 18.4 षटकांनी 149 धांवड्यो काडून जैत जोडले. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.